नवो वाडो हे वॉर्डान हांवें नवो वाडो म्हणटा थिंगा आनी रिसंटली आमी एक इश्यू गेल्लो हिंगा स्ट्रीट लायटाचो आतां पुतून आमी येयलाय बिकॉज हिंग मेन आतां हायवे जालो हा हिंग ब्रीज हा मुखार गेल्यार आनी हिंग हेवी ट्रॅफिक चड वयता ह्या रस्त्याचेर सो हिंग लागीं सगळीं लोकांक घरां आहाय आनी हिंग स्पीड ब्रेकराक चड गरज आहा मेन जंक्शन्स आहाय थिंगा एटलिस्ट 3 जंक्शन आहा आनी भितर इंटरनल रोडान सगळीं आमगे गांवच्या लोकांगे घरां आहाय आनी जाल्यार दुसरी वाटेन चोयल्यार आमकां सगळीं शेत दिसताय थिंगा लोक थिंग भाजी बी रोयता सो जेन्ना लोक थिंग भाजी रोवपाक वयता वा भुरगीं हिंगसून दुसरे कडेन क्रॉस कोत्ता तेन्ना तांकां मातशें भिरांत दिसता कित्याक हिंग हेवी ट्रॅफिक वयता म्हूण सो हिंग स्पीड ब्रेकर घालपाची गरज आहा म्हूण आमी एक एप्लिकेशन घायलां आमगे पंचायतीक की हिंगा बेगींतले बेगीन स्पीड ब्रेकर घालून हे लोकांक मातशें सेफ्टी प्रोवायड करची म्हूण आतां आमगे प्रपोजल आमी एप्लिकेशन गेले खरें आतां केदो एक्शन घेता तें आमकांय खबर ना एक्चुली BDC कमिटी बीन आसता तितून हे सगळें प्लॅनिंग जावपा जाय लोकांगे कितें गरजो आहाय कितें कंप्लेन्स आहाय ते कन्सिडर करून GPDP रेडी करपा आसता बट हिंग हूंय तरी सगळें निग्लेक्ट जाता आनी ते आपल्या जाय तेच परचेज कोताय यूज कोताय आनी गरज ते वस्त आमकां मेळनाय प्रायोरिटीचे कितें आहा तेजेर तेणें चड फोकस करपा जाय जेन्ना GPDP रेडी कोता वा जेन्ना लोक आपल्यागे प्रॉब्लम्स घेवन येता सो तेजेर आतां पंचायतीन फोकस केल्यार आमकांय बऱ्या पडटलें आनी आनी कितें आमी कंप्लेन्स आहाय कितें ग्रिवियन्सीस आहाय ते आमी बरे भाशेन मांडपा पावतलीं थँक्यू